गीत घेऊया पेज 4 A7 देवाच्या दोंगरात सोडूया. Solves porazo porvo solona poros voto solves porace mondi soglia porotsuns vote nevacha dongrat suduya tacha mondiran sumuya देवाच्या डोंगरार सोडूया ताच्या मंदिरान सोमुया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिव. आणि तुम्ही व्हडा भक्तीन हांगसर आयल्यांत तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी आयज आमी भाग्यवंती रेनेव धर्मध्यक्ष आनी रक्त साक्षी हाचे फेस्त समरुमता. ही मिसां आमी आयज भेटयता. क्लोए डिसूजा हे 3 वर्सांचें भुरगें ताचो बर्थडे आयज जावन आसा आनी स्पेशल इंतेसांव आसा फ्रेंडशीप दायसाचें. त्या भायर आमी ह्या आत्म्या पासत मागता आंतोनी दायसाच्या. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें आमी आतां मागया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाचे जिविताक पाव. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा धर्मदूताचे शिकवणेन तुवें पवित्र सुबेक दिल्लो भावार्थ मनशाच्या झगड्या वरवीं दोंडोळवण जावंक आनी सगळे पवित्र सभेंत थीर शांती सांबाळूंक भाग्यवंती रेनेव तुजो धर्मध्यक्ष आनी रक्त साक्षी मरो पर्यंत वावुरलो. ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीन आमकां सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायेलाच्या पुतां दुवानो तुमचेर विरुद्ध मुणगे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडला त्या सगळ्या गोराण्यांचेर विरुद्ध सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां कास्त लावूंक वेतां. आदींच फुडेंच येवची नासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळ्ळो नासतना रानान शीव गरज घालता. आपणे कांय दोरी नासतना शिवाचो पेटो किंवची मारता. फास मांडी ना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळ्ळो नासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा. शारान तुरतुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत.
सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारान नश्ट येता. तेच पोरी सर्वेस्पोर आपल्या सेवकां प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरज घालता कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता, बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोदोमाचें आनी गोमोराचें निसणटण केलें, तशें हांवें तुजें निसणटण केलें. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या पोरी जालीं. तरी तुमी म्हजेशीं परतून येवंक नात, उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायेला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेतां, आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेतां देखून इस्रायेला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर हें. देवाचे बोडपकार. आयकलोल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नश्ट्यांक तूं लागीं घेयनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उनीत करतल्यांक तूं विटयताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक ताणेल्या आनी लोटीक मनशांचो सर्वेस्पराक कांटालो येता. जबाब. तुज्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरान भितर सरूंक मेळना. बोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नोमान करता. जबाब. तुज्या प्रामाणिकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू एका वड्यार चडलो. ताचे शिष्यूय ताचे फाटल्यान गेले. आनी ओवचितूच इतलें खर एक तुफान उप्रासलें की लारां ओड्या वयल्यान फुट्टूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून ताच्या शिश्यांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक? हलक्या विस्वासाच्या मनशानो. मागीर उठोन ताणें वाऱ्याक आनी दोरयाक हुकूम घालो आनी एकदम थोंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, वारें आनी दर्या आनी सृश्टी जेजूचें आयकता. पूण आमी आयकता. तो आमचे कडेन सगलो गत उलयता. तो जिवो देव. ह्या जिवे देवाक आमच्यान अणभवूंक जाता सगलो गत. कित्याक तो सगलो गत आमकां सगळें सांगता. कित्याक लागून?
कित्याक आमी जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे. तो इतलो लागशिल्लो संबंद आमचे बरोबर दवरता. पळयात आदल्या कोरारान कशें हें घडोवन आयलें पळय तें. ताणें तांकां सगळ्या जाणांक एकठांय केल्लीं, सुटका दिल्ली, सगळें तांचे पासत केल्लें. आनी तीं ताचें आयकोचें आसतना आपणाक जाय पळय तशें करूंक लागलीं. दुसरीं पळय येरां आसलेलीं, तांचो देव असलो जिवो देव नासलेलो जो तांचे कडेन उलयतालो आनी सगळें सांगतालो. ताका विसरून त्या देवा फाटल्यान वतात. म्हणजे कितें, तांचो दोर जो वयर आसलेलो, उंच आसलेलो, ती खाला उडयतात आनी दुसऱ्या मनशां सारकीं जिवंक लागतात. सर्वेस्पराक तें बरें लागना. कित्याक इतलें तो आमचे पासत कोत्ता, त्या लोकां पासत केलें आनी तीं आयकोनात. म्हणून ताचो परिणाम कितें जाता, तीं आपणाचेर सगळें वायट ओडून घेतात. देवाक तें जाय ना. पूण वायट पर्यंत आसलें जाल्यार आमी भिवूंक फावना. कित्याक तो आमचे बरोबरूच आसा हें दुसऱ्या वाचपान आमी पळयता. आमच्या जिविताच्या ओड्यान तो आसा. आनी हें सगळें तुफान उपरासलें की ना, आमचो भावार्थ आनी विस्वास ताचेर कितलो आसा ती तपासणी आमचे सगळें जाता. आमी दृढ विस्वास ताचेर दवरूंक जाय आनी जेजूनच आमकां सांगलां सदांच ताका एकवटून रावंक जाय. हें सगळें घडटा पळय तितलें ताचेर दवरून तो आमकां शांत कोत्तलो. आनी असलो विस्वास आमी आमच्या जिवितान दर दिसा दर घडणीत दाखोवंक जाय. नाजाल्यार ते कितें म्हणून ओ विस्वाशी तुमी, कित्याक म्हणून अशें बेजूट जाल्यात तुमी. तुमी नकळो हांव तुमचे बरोबर आसा. तो सगल्याक वाऱ्याक सृश्टीक ह्या आमचेर वायट कोसळिल्लें आसा ताका शांत कोत्ता आनी आमी शांत जावंक जाता. तर आमी हे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. आतां आदल्या काळार इरिनेव म्हणजे तो शांतीचो कुंवर कसो, लवर ऑफ पीस, ताचें हें नांव. म्हणून तो ताचो जल्म आसियाक जालो, म्हणजे आसिया मायनर. तेन्ना तें टर्की म्हणटा आतां आमी पळय थिंचोर, स्मिर्ना म्हणटा पळय थिंचोच जालो. स्मिर्नाक तो म्हणल्यार हितूं पॉलिकाप म्हणटा पळय ताचो शिस आसलेलो. पॉलिकाप जावन आसलेलो जो एवांजलिस्टकार ताचो शिस. आनी ताणें सगळें तें शिकोवन काडलें आनी ताका ताणें फ्रांसाक, तेन्ना गॉल म्हणटालें, थिंचोर पाठयलो. 130 वर्सां ताचो जल्म जाल्लो. तो थिंचोर गेल्या उपरांत लिओन्स म्हणटा पळय तेन्ना तें व्हडलें शार थिंचोरलें फ्रांसाचें आसलेलें आनी थिंचोर ते पळय ताचोच गांव भाव पॉन्तिनूस म्हणून बिशप आसलेलो. तांकां तेन्ना मार्कूस ऑरेलियसान इतलें पिडापीड दिलें की सगळे पाद्रींक आनी तांच्या बिस्पाक बंदखणींत घातले. ताणें ताका सांगलें तूं वचोन पाप साहेबाक सांग. येता म्हणसर हांकां सगळ्या जाणांक मारून उडयलें. म्हणून ताका बिशप केलो. ताणें खूब वर्सां थंयसर बिशपाचें काम केलें. पूण 2 वस्तू ताणें म्हत्वाच्यो केल्यो. एक म्हणजे थंयसर नॉस्टिसिजम म्हणून एक वाद विवाद चलतालो. म्हणजे थोड्याच लोकांक देवा म्हणजे ही जाणवाय आसा आनी कूड आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू पळय आसात संवसारांतल्यो त्यो सगळ्यो वदृश तांतयान आसा. ते सगळे आमी सोडूंक जाय आनी आमची कूड पर्यंत आमी तिका चिटकोन रावंक फावना. तेन्नाच की आमकां साल्वसांव मेवता. ताणें सांगलें ना, सगल्यो वस्तू देवान केल्या तितल्योय बऱ्यो. आमी कुडे ते वायट करीत आनी वदृश आसा पूण ताका चिटकोन फावना. देवान सगळें बरें केल्लें आसा म्हणून ताणें तांकां शिटकायलें, तांची मनां उजवाडायलीं आनी तांकां बरें उतर दिलें. तेन्ना तांकां त्या लोकांक शिकोवण तितली नासलेली, पवित्र पुस्तकां तितली नासलेली म्हणना हितूं तेन्नाच घडोवन येतालीं. पूण जे पळय आपोस्तल आसलेले तांचें बरोवप आसलेलें आनी तांचें परंपरा पळय आसलेली ती ताणें परगटली आनी ताणें सांगलें तांकां कशे भशेन आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जाय पळय तें
प्रूफ्स ऑफ द एपिस्टॉलिक प्रिचींग हें दुसरें पुस्तक ताणें बरोवन काडलें आनी हें म्हणटा हितून धर्माची शिक्षण जें कॅटेकिझम म्हणून ते भाशेन ताणें तांकां सगळ्यांक मनां उजवाडोवन तांकां बरेपण जेजू सभेंत जिवंक जाय पळय तें दाखयलें. त्या उपरांत ते अशें म्हणटात की ताका मारतीर केलो आनी तो मेल्या उपरांत म्हणटा हितून देवाक आमी सगळीं जाणां आर्गां दिता. तर ह्या वेळार आमचें जिवीत कशे भाशेन आमी जिवंक जाय पळयात. देव आमकां प्रत्येकाक आपलें उतर सांगता, आमकां दाखयता कशे भाशेन आमी कितें करूंक जाय पळय तें. पूण आमी आमचो रेडिओ जशे भाशेन आमी ट्युनींग करता ओ TV चॅनल ते भाशेन आमी देवाक ट्यून इन जावंक जाय. हें ट्यून इन सदांच आसूंक जाय. आनी कित्याक तो आमचे सगळें आसा. आमी एक सांदो ताचे कुडींतलो आमी व्हड म्हणून न्हय देवाक आमी मानार करूंक फावना, हें म्हजे पासत कर तें म्हजे पासत कर ना. आमी खालतेकायेन तो म्हजी सवय कितें करूंक सोदता ताका आमी सहकार करूंक जाय. हें करच्याक आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत येवन जें बरें आनी वायट आहा तितलें आपणाचेर ओडून काडटा तें आमी ताका दिवया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचेर धरून आमी तातूंतलीं स्वतंत्र जावया. कित्याक तो आमचो हे परी मोग करता प्रत्येकाचो. कित्याक प्रत्येक सांद्याचो तो इतलो परामर्श करता. जशे भशेन आमी जेन्ना आमकां कितेंय तर खंयच्याय कुडीच्या सांद्याक कितें जालें जाल्यार आमच्या आतेसावन थंयसर वेता तेच भाशेन तो आमचो परामर्श करता. सगळी आमची मागणी आसा तितली ताका ओपून दिवया आनी भेटवणी वरवीं आमचें जिवीत ताकाच ओपून ताचे सारकी आमी उदीक जावंक आमी आमचें जिवीत ताका समोर पळोवया. गीत घेवया पेज 46 C42 उतर म्हज्या देवाचें. उतर म्हज्या देवाचें काळजान कोचून दवरता. ओरपोन म्हज्या जिवाचें बापाक भोक्तीन उबारता. उतर म्हज्या देवाचें म्हाका जागयता हालयता. ओरपोन म्हज्या जिवाचें बापाक वाकांत विनयता. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुर्फ दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. बापा, बाग्योंत इरेनेवेच्या परबे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानांक आमी भेटयता तें बलिदान दोयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळून तिच्या एकवटान थीर रावंक तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजांत पेटोय. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराता उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपोदितार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खूब जोन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सुबा नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी.
देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कोरोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दुर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तुजे पती बागेवन जुजे, बागेवन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदीदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावन सगळी आमची इंतेसां काळजांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्कार आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटो आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान जेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान जेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज 62 D28. म्हज्या जेवणाक येयात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबून कुशी बसत, म्हज्या कुडी रोगतान कुशी दादो जायात. म्हज्या जेवणाक येयात, बाबून कुशी बसत, म्हज्या कुडी रोगतान कुशी दादो जायात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावन दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावन दी जिवीत आमचें. उंडो मोडून वांटात जीवन भरून वचत, तुमीच उंडो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात. उंडो मोडून वांटात जीवन भरून वचत, तुमीच उंडो जायात दुसऱ्यांक जीवन भरात. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावन दी जिवीत आमचें. जेजू जेजू जिवीत तुजें जावन दी जिवीत आमचें. दोळे धांपून जेजूचे कोटान आमी हो वेळ सारया.
मागुया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंती रेवनेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. मोरो पुर्यान आपलो बावाड सांबाळून सर्गींचो आनंद आनी रोगत साक्षांचो मुकूट जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोसणा वरवीं आमी त्याच बावार्ता प्रमाणे जिवंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो बावार्द आमच्याय काळजांनी वाडोय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे खाली सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलो यांचो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर सोदसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 96 F22. तुजो दोम परगोटणार कोर. Zoe hawasa, Zoe habauta, Zoe wargota, Zoe uloita, Toi haventuka porgoto, Toi priti tuchi navado, Sorves pora deva, deva mocha, Corpet soada diu, Adadiu, tuzo dom porgotnar kormaka, tuzo dom porgotnar kormaka.